परसकडे न्हयबाग रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। या रस्त्याचे डांबर गेला, तशेंच रस्त्याक बरीच फोणकुलां पडल्यात। हालींच केल्लो हो रस्तो सामको हलक्या आनी बाबत दर्जाचो असो आरोप थळावे लोक करतात। परसकडे न्हयबाग रस्त्याचे सामके बाबत दर्जाचे काम केलां। डांबरीकरण लेगीत धड जाल्ले ना असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। ह्या रस्त्याची चाळण जाल्यार पेड्ड्यार रस्त्यां खातीर अपघाताचे प्रमाण वाडलां अशी कागाळ थळावे लोक करतात। दिसता सारकी व्हडल्यो गाडयांचे मागे थिंगा ते दीस भुरगो एक मेला, पांय मोडला बाबड्याचो, हॉस्पिटलान येलो, सांज म्हटल्यार तो गेलो। कितें हे दूख दिसता आमकां की हे सर्कल केला न्हू, कित्याक लागून केला हे, कितें फायदो हे सर्कलाचो, लोकांक येवन मारपाचे सर। आमी कितलेशेच व्हिडिओ काडले हे सर्कलार, पूण एक्शन अजून मेरेन PWDन कोणीच काय घेवंक ना। हे कितें करतात आमकां कांयच कळना। हे पळय सगळे फोडून गेल्यात, व्हडल्यो गाडयो येतात वयल्यान टर्न तो वयल्यान न्यूट्रल मारतात, गाडयो कमकमात येतात आनी हांकां खंय काडूंक जाय आनी खंय वचूंक जाय तें कांय कळना। मागीर तेजे भायल्यान गाडयो काडटात आनी कोण हिंगा बाबडो उबो जो आहा इनोसंट म्हणल्यार तो बाबडो कामाक वयता, कोण आनीक हेका वयता, पेडण्या हेतून वयता, ऑफिसांनी वयता, कोण आनीक कसले हेका वयता, तांकां बाबड्यांक सारको त्रास जाल्लो आहा। हे हायवेचे येतात व्हडल्यो गाडयो कम करून मारतात, चलत रावता, हेंचें कांयच ना। बोर्ड सुद्दां पळय थिंगा बोर्ड मारला तेंच्यांनी स्टॉप स्लो म्हणून, आं पूण हे कोण स्लो बिलो कांय ना। दोनूय रोड चालू करपाचे आनी हे मदले बंद करपाचे आनी हेका फ्लायओव्हर आमकां दिल्यार एकदम बेस्ट जातलें। एकूच फ्लायओव्हर जाय, दोन नाकाल्ले। जे कोण हिंगाच्यान येतात बांद्या परसकडे हे आमचे वारकडच्यान तांकां हो एक पेडण्या वचपाक दिलो, बाकीचे तिंगाच्यान एक जॉयन जाता तो डायरेक्ट हायवे। हे व्हडले कांय नासले, एकूच फ्लायओव्हर केल्लो, सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो। हालींच्या ह्यांच्यान डांबर घातला। म्हाका सांग ही गोष्ट आता थंयसर तूं फुडें गेलो सगळो रस्तो खराब। पयलीं हांव आसतना कामार आसलो थंयसर, पंचायतीर कामार गार्बेज लेबर म्हणून, तेन्ना हांव एक काडटालो सायडीन वयतलो। आतां हेंच्यानी हाडून होच पुणे बसयले फातर, परत डांबर घातला, परत गेले। अशें करून ह्या वर्सात 3 फावट हेंच्यानी केला। हें कितें लागून कळना, एकदां काडूंक जाय आनी ताका बारीक आतां सदींच जर आमी पुरे घालूंक लागले कळ्ळें तुका, आनी धांवूंक लागलो हाडू तेजेर मातरी हातो घाटार सोडलो, हातो घाटार मातरी वयर वयता, वयर जायत फाल्यां पाणी सांसावताचे, पाणी सांसावला काय ना का लोकांक म्हळ्यार त्रास जाता। खंयच्या हणक्यातून खंय काडूं, एकादो हणको मोठो आसता, एकादो हणो ल्हान आसता, तो हणू आपल्या भाशेन वयता कड मरे, आनी जो आडेचो हणो येता न्हू 100% पडटा। एका गव्हर्मेंटान बेगीचे लक्ष घालून पेडण्याचो रस्तो सारको करपाचो। एक परसकडे न्हयबाग रस्तो शेनवार मेरेन दुरुस्त केलो ना जाल्यार रस्त्यार बसून भीक मागून रस्तो सारको करपाक निधी जमा करतलो अशी शिटकावणी समाजवादी सूर्यकांत चोडणकरांनी दिल्या। ह्या रस्त्याक लागून येणाऱ्या हांवें पयलीं जो गुरुवार सांगलेलो, बेरेस्तार सांगलेलो, पण ह्या शेनवार दीस हांव ह्या ठिकाणी जो सत्यादेवी मंदिर आसा, देवूळ आसा, त्या ठिकाणी ह्या रस्त्याक लागून ह्या म्हाका दिसता कटोरो घेवचो पडटलो। जो भिकेचो कटोरो जो आसा तो कटोरो घेवचे खातीर म्हाका हांगासर बसचें पडटलें। कित्याक लागून तो हो रस्तो जायना, जे सरकार आसा सरकारा लागीं हो रस्तो जायना, कित्याक तें खबर ना। कदाचित पैसे ना की काय खबर ना म्हाका, ते जरा सांगचे। पैसे ना जाल्यार ना म्हणून सांगपाचें। कित्याक सांग, आमी हांगासर भीक मागून प्रत्येक देवळांनी भीक भायर बसूंक शकता, म्हाका कसलीच लज ना। हांव गोर गरिबा साठी कितेंय करूंक शकता, म्हाका कसलीच लज ना, भिकेक बसूंक सुद्दां शकता। तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता, ह्या रस्त्याक लागून जो येणारो शेनवार आहा त्या शेनवार दीस हांव ह्या सत्यादेवीच्या देवळाच्या समोर म्हाका रस्तो आडोवचो ना। जी गोल गरीब आसा, जी फॅमिली आसा, कोण एकटो जो कमयणारो व्यक्ती आसता तो मोडून पडलो जाल्यार तेका जबाबदार कोण? जी फॅमिली आसा, तेंची भुरगीं आसता, ज्या आवय बापायन जे ल्हानाचो व्हड केल्लो आसता, त्या व्यक्तीक, ज्या भुरग्याक तो मोडून पडलो किंवा मेलो, तेका जबाबदार कोण? तो तर विचार करा। हांव परत एकदा रिक्वेस्ट करता, ह्या रस्त्याक लागून म्हाका हांगासर भिकेक बसचो पडटलो कटोरो घेवन, तेका लागून बेगीनच्या बेगीन कितें करा। निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।